कॅन्सर संदर्भात निदाना खातीर फाउंडेशन वन चाचणी फुकट उपलब्ध करून दिवपाचे आसात। ह्या खातीर सरकारान एका कंपनी कडेन हात मेळयला। बायोप्सी आनी हेर नमुने अमेरिकेत तपासून ताचो अहवाल आठवड्या भितर मेळटलो म्हण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी माहिती दिल्या। RDX ब्युरो रिपोर्ट। फाउंडेशन वन म्हणून टेस्ट खंयच्याच राज्यांत ना, अवेलेबल ना गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलांत। आणि इवन प्रायव्हेट हॉस्पिटल ते फ्री करीन दिना, ते एक टेस्टाक 2-3 लाख रुपया लागतात। आता कित्याक जाय फाउंडेशन वन? कॉम्प्लिकेटेड केसेस आणि तरेतरेचे केसेस फाउंडेशन वन गोंय राज्यांत आमी ऑलरेडी मुंबईचे कंपनी कडेन इंटरनॅशनल कंपनी तेजे कडेन उलयल्ले आहा। हे आमी सध्या आमी CSR चे अंडर आमी चालू करतले। जे प्रत्येक टेस्ट कॉम्प्लिकेटेड जे आहा आणि इवन सिंपल जे आमचे डॉक्टराक दिसता की हे सगळ्या गोष्टी आमी मार्गार आमी लावंक जाय आणि म्हणजे पेशंटाक हे टेस्टाची गरज आहा, तर आमी हे टेस्ट आमी फाउंडेशन वन म्हणजे ते अमेरिकेक वयतले टेस्ट आणि आयले उपरांत आमकां कळटले की गुड पाथवेज जे आनी बॅड पाथवेज म्हणून येता। ते गुड पाथवेज आणि बॅड पाथवेज जे आयल्यार ऑटोमॅटिकली तुमकां कळटले की बाबा खंयचे टेस्ट आणि खंयचे ट्रिटमेंटाचो प्रोटोकॉल तुमकां इम्युनोसेल थेरपी जाय, तुमकां तरेतरेचे नवे प्रोटोकॉल्स जाय, खंयचे आमकां टेस्ट जाय, आमच्या लोकांचे जीवन आमी वाचूं शकता आणि योग्य तरेचे रिस्पॉन्सिव्ह आमी ट्रिटमेंट कॅन्सराचे आमी त्या पेशंटाक आमी दिवं शकता। हे फाउंडेशन वनच्या माध्यमांतल्यान हे आमी करूं शकता। काही टेस्ट असे आहा की बोन मॅरो काडटा, काही टेस्ट असे आहा की रक्ताच्या आधाराचेर करता, काही टेस्ट असा की हे बायोप्सी करून ते तो पीस जो आहा ते आमी धाडटा अमेरिकेक आणि त्या माध्यमांतल्यान तांकां कळटा की हो रिस्पॉन्सिव्ह टेस्ट जो आहा। गोवा एकमेव पयले राज्य आसतले देशांत जे खंय फाउंडेशन वनाचे टेस्ट आपल्या सिटिझन्साक कॅन्सराचे पेशंटाक ते आमी फ्री आमी दितले, म्हणजे आमचे लोकांचे जीवन आणि एक फोकस अँड टार्गेटेड प्रोटोकॉलच्या माध्यमांतल्यान आमी लोकांचे जीवन आमी वाचूं शकतात। आणि हे आमी ह्या तरेन आमी पावलां आमी घेवपाचें आमी केल्लें आसा।